नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. आदलो आमदार महादेव नायक परतून भाजपाच्या वाटेर पक्ष प्रवेशाची दाखयली इच्छा. कुजिरा शिक्षण संकुल वाठारांत विद्यार्थ्याच्या 2 गटांमदीं पेटले. जीव घेणो हल्ल्याचो यत्न. 2 दिसां पयलीं जाल्ले कोफुसांव झगड्याक थारले कारणीभूत. खण लिस्ट प्रकरणा वेल्यान मुळगांवचे लोक फ्युरियोज. मंत्री श्रीपाद नायकाचेर काडलो फोग. हरवळेचे रुद्रेश्वर देवस्थान भंडारी समाजाचेच महाशिवरात्रेक प्रशासकीय यंत्रणेन देवस्थान नेमांक दिवंक ना पाळो. राजकीय हस्तक्षेप घेवचे नात खपोवन. खण मालाची येरादारीची सुनावणी कोर्टान धुकल्ल्या फुडें गांवांत जावपी प्रदूषणाचेर एसओपी तयार करपाचो सरकाराक दिलो आदेश. आनी स्मार्ट सिटीच्या कामांचो कृती अहवाल 12 तारखेर करतले सादर. ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमाची माहिती. आता पळयात खबरो विस्तारांत. लोकसभेच्या फाटभुंयेर गोंयांत राजकीय बदलाचे वारे व्हांवपाक लागला. भाजपा सोडून गेले एक आमदार परतून भाजपात येवपाक लागल्यात. काल्लू सालमेडा उपरांत महादेव नायकूच भाजपांत प्रवेश करपाचो आसा. शिरोडचो आदलो आमदार महादेव नायकान भाजपा प्रवेशाची इत्सा उलोवन दाखयल्या. कांय कारणाक लागून आपूण भाजपाक सोडचिटी दिल्ली, पूण आता प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वाखाला भाजपा सरकार बरें काम करता. तेन्ना सरकाराच्या विरोधात भूमिका घेवप योग्य ठरचें ना. ताका लागून आपूण परतून भाजपात येवपाक इत्सूक आशिल्ल्याचे महादेव नायकान उलोवन दाखयला. 13-14 वर्सां हांवें भारतीय जनता पार्टीन काम केलें आनी मध्यंतरी अशी एक परिस्थिती आयली की आमची जर विभागणी जाली. पण आयची घडयेक आमकां जे गोंयान मुख्यमंत्री लाभल्यात प्रमोद सावंत हे अत्यंत दीस रात बरें काम करतात. ह्या गोंयचो विकास करपाक, ह्या गोंयच्या सादारण जे गरीब लोक आसात तांकां वयर काडपाक, तेंचें राहणीमान वयर काडपाक आनी ज्यो समस्या आसात त्यो पयस करपाक ते अहोरात्र झडटात. हें आमी पळयल्लें आसा. आनी अशे मनशा फाटल्यान आमी आतां रावंक जाय अशें म्हाका दिसता. की म्हज्या ह्या जो आतां 7 वर्स जालीं हांव सत्तेंतल्यान भायर आसा, पूण हांवें केन्नाय चुकोन सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचेर टिका करूं ना. एक वायट सुद्दां शब्द उलोवं ना. कारण जेन्ना बरें चलता तेन्ना टिका करून कांय फायदो ना. आनी म्हणून म्हाका दिसता की आतां लोकसभे इलेक्शन आसा. लोकसभे इलेक्शनाक आमी दोतोर प्रमोद सावंताचे हात जे आसा ते बळकट करपाची अत्यंत गरज आसा. भाजपा कडेन आमचे कांय वायटपण ना, आसूंक शकना. पूण पक्ष प्रवेश केन्ना घेवप, कसो करप हें सृश्टीचेर अवलंबून आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान शेखर नायक. मायनिंग लीज आनी हेर कांय मुद्द्यावयल्यान उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघाचे भाजपाचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांकां मुळगांवच्या लोकांनी घाम काडलो. निमाणे मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करून गांवच्या प्रश्नांचेर उपाय काडपाचें उतर श्रीपाद नायक हांणी मुळगांवकारांक दिलें. भाजपाचे उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघातले उमेदवार श्रीपाद नायक हे प्रचारा निमतान बुधवारा मुळगांव आयिल्ले. ह्या वेळार तांचे वांगडा आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी हेर भाजपा कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. आणि जे तुमचे प्रश्न आहात ते तुमचे राजकारणात त्याच खातीर करता की खंयच्याय तुमचे अशे प्रश्न आहात ताका खंय तरी सोल्युशन काडप, सुटराव करप हें आमचें कर्तव्य आसा. कोणाचेर उपकार न्हय हें हांव म्हणटा. आनी ताजो सुटावो आमी देवीचे समोर मॅक्झिमम हे सगळें राजकारण जाय कित्याक गांवांत जें कितें बरें जाय तें करपाक जाय आनी तें करपाची आमची तयारी आसा. आमी मत कित्याक म्हणून मारचें? आमकां गांवच्या लोकांक जर थंय काम मेळना, आमचे जे प्रश्न मांडलेले ते जर सॉल्व जायना. आतां सीएमान पासून आमकां सांगलेलें की तुमची जी घरां लिजान येयल्या देवळां येयल्या लिजान येयल्या ते सगळे आपूण काडटलो म्हणून अजून मेरेन कांय हालचाल जाल्ली ना.
पण माझी एक तुमकां हात जोडून विनंती आसा की गांवचे प्रश्न आहा ते पयल्यान पयली सॉल्व करात. आमचो जो सपोर्ट आसा तो तुमकां पुरेपूर सपोर्ट आसतलो. इतलें सांगून म्हाजे दोन शब्द. हरवळेचे रुद्रेश्वर देवस्थान भंडारी समाजाचेच हेर आनीक कोणाक देवस्थान कार्यात अधिकार ना म्हणून देवस्थान समितीचो आरोप. हे महाशिवरात्रेक देवस्थानात जे कितें घडलें तातूंत राजकीय वदरस्त आशिल्लो. फकत वयले हरवळेच्या केळबाई देवीची पालखी हाडपाचो अधिकार मेळीक महाजनाक आसा असो देवस्थान समितीचो दावो. ह्यान फुडें खंय देवस्थानाचे नेमावळीत जें आसा आनी कोर्टान जे निर्देश दिल्यात तेच प्रमाण सगळी देवकार्यां जातली अशें देवस्थान समितीचें म्हणणें आसा. सांखळी हरवळेचे रुद्रेश्वर देवस्थान गोंयांत आनी गोंयभरूच फामाद. त्या भायर ते एक पर्यटन थळूय जावन आसा. मात अंदू जाल्ले महाशिवरात्रेक देवस्थान समिती आनी कांय समाजा मदीं वाद जाल्ल्यान पोलीस आनी सरकारी यंत्रणा मदीं पडल्यो. आतां ह्या सगळ्यांचे देवस्थान समितीन बुधवारा पत्रकार परिशद घेतली. रुद्रेश्वर हो भंडारी समाजाचो देव अशें म्हणटा आनी मानतात. देवस्थान समितीचेरूय भंडारी समाजाचेच लोक आसात. हे देवस्थान भंडारी समाजाचे. ह्यान फुडें सगळी देवकार्यां ही देवस्थान नेमा प्रमाण आनी कोर्टाच्या निर्देशा प्रमाणूच जातली म्हणून देवस्थान समितीचो दावो. ह्या सगळ्या प्रकरणांत खंय राजकीय हस्तक्षेप जाता आनी जे कोण हांगा गोंदळ घालतात तांकां राजकीय वरदाहत आसा असोय समितीचो आरोप. जेन्ना आमची पालखी जाली 8 तारखेक शिवरात्र 7 तारखेक जेन्ना पालखी आमची बरे भशेन पालखी परत देवळा कडेन येयली आनी मागीर जो विशय जालो जो कोण तरी ते सातेरी देवस्थान म्हणून हरवळे हेंच्यांनी येवन जे विघ्न हाडले थंयसर आमचे नाटक स्टॉप केले जावं बाकीचे आमी जे अरेंजमेंट करताली शिवरात्रेची ती अरेंजमेंट आमची स्टॉप केली आनी फक्त की आमकां अधिकार जावं आनी कितें हे ते खूब कितें कितें उलोवंक लागले. आमी तेजेर भाश्य करिनाच. दुसरें म्हणजे एज पर बायलॉज तेजेर जर वचात जाल्यार हे जे देवस्थान रुद्रेश्वर देवस्थान आहा ते फक्त भंडारी समाजाचें देवस्थान आहा आनी भंडारी समाजाकूच ह्या देवस्थानाक अधिकार आहा. आनी शिवरात्र ही सगळेचे गोमंतकी आहा जावं गोमंतकाच्या भायले सुद्दां आहा तेन्ना तांकां समाज जावं आनी कितें सगळे धर्मीय लोक जे एक फावट जे गर्भकुडीन वचोंक मेळटा त्या रुद्रेश्वराचें दर्शन घेवंक मेळटा त्या दर्शनाचो ते घेवपा खातीर सगळे समाजाचे लोक येता आनी तेन्ना आमी कमिटी जावं आनी कितें तांकां ते समाजाचो हे लायना कित्याक ते ओपन फॉर ऑल आसता. पूण जो बाकीच्यो विधी जावं आनी कितें करूंक जाय त्यो फक्त भंडारी समाजाचेच आसा तांकांच अधिकार आहा एज पर बायलॉज. दुसरो म्हणजे शिवरात्री दिसा जो वाद जालो त्या वादाक सरकारी यंत्रणा खूब फाटी पडली. तेंच्यांनी आमकां जावं तितको सपोर्ट करूंक ना आनी जेणे करून जे दुसरे दिसाचे पालखी उत्सव आनी रथ उत्सव आहा तो तेंच्यांनी लॉक मारलो. देवळाक लॉक मारले आनी दवरले तेंच्यांनी. त्या खातीर पालखीचो उत्सव जावना आनी रथ उत्सवूय जावना. पूण जी वयरसून जी केळबाई देवस्थानाची जी माया येता सायबीण येता ती सायबीण आपल्या हेज्या प्रमाणे येयली. पूण आमकां सुद्दां वायट दिसलें ज्या पद्दतीन गेटीक जेन्ना लॉक मारले आनी सायबीण जेन्ना थंयसरी पावली अक्षरशः जे सायबीण घेता तो मठ जो आसा तो रडलो थंयसर. तो रडप म्हणजे सायबीण रडली. हे आतां पाप हे कोणी केले? आमी गेले पाप ते. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गावांतल्यान जावपी खण मालाची येरादारीचेर बुधवारची सुनावणी कोर्टान फुडें धुकल्ली. गावांतल्यान जावपी खण मालाची येरादारी हो विशय फकत मये गांवा पुरतो मर्यादीत ना जाल्यार पुराय गोंयाक तो लागता. तेन्ना हाचेर मार्गदर्शक तत्वां तयार करपाची सुचोवणी कोर्टान सरकाराक दिल्या. खण मालाच्या येरादारेक लागून गांवांत जावपी प्रदुशणाचेर जो मेरेन मार्ग काडिना तो मेरेन ही येरादारी बंद दवरपाचो आदेश कोर्टान सरकाराक दिला. पुराय गोंयांत मायनिंग बंद आशिल्ल्यान हो विशय बेगीन घेवपाची मागणी ॲडव्होकेट जनरल तेविदास पांगमान केली. पूण कोर्टान प्रदुशणाचो विशय गंभीर्यान घेवन हे मागणे कडेन दुर्लक्ष केलें. इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वन विलेज ओनली. माये विलेजूच ना, हे आख्खे गोंयांत आसा. तर ते कोर्टान सांगले आमी एग्जामीन करता दीस ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ मिनरल ओर आनी टील वी एग्जामीन नो ट्रान्सपोर्टेशन थ्रू विलेजीस. कित्याक DMG सांगले ते पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान मॉनिटरेशन स्टेशन्स घातले
पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सांगले आमी रूट चूज करिना, आमकां कंपनीन सांगले ये रूट हा आणि कोणी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक ना खिंचे रूट आसा. सो कोर्ट सेड यू बेटर हॅव अ मिटींग आणि DMG, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, एनवायरमेंटलिस्ट, मायनिंग अफेक्टेड कोण कोणाक आपूय आणि SOP कर, स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिडियर फॉर होल ऑफ गोवा. आता स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिडियर तेंच्यांनी थारयलें आणि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट कोर्टान ताका सांगलें कितें क्लॅरिफाय युअर ऑफिस मेमोरंडम. ते ऑफिस मेमोरंडम म्हणटा कितें, डू नॉट टेक द ओवर थ्रू विलेजीस, मेक अ सेपरेट रोड 200 meters away, and if you have to go through the villages then the road must be properly upgraded. आयज ते मॅटर येयले पण कोर्टाक टायम नासले कितें थोडे अर्जंट मॅटर आसले, तेंच्यांनी हे फिक्स केले फुडले समानान 2:30 वेडनेसडे, तारीख हा 10 तारीख म्हाका दिसता. ओके. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. बांबोळे कुजिरा शिक्षण संकुल वाठारांत सुरी घेवन दहशत पातळावपाच्या प्रकरणात आक्षी पुलिसांनी जोशुआ झेवियर, शोहबे बेग आणि जयकुल्ला काझी ह्या 3 तरणाट्यांक अटक केल्या. या प्रकरणात पुलिसांनी ताचेर जीवघेणो हल्लो करपाचे आरोप लायल्यात. आगाशी पोलिसांनी दिल्ले माहिती प्रमाण एडन फेर्नांडीस या विद्यार्थ्याने या प्रकरणात कागद दाखल केली. ही घडणूक बुधवारा 3 एप्रिलाक सकाळी 11 वरांच्या सुमाराक बांबोळीच्या कुजिरा शिक्षण स्कूल वाठारांत घडिल्ली. कागालदार आणि झयकुल्ला काझी हाचो हे आधी फुटबॉल मॅच खेळताना एकदा वाद जाल्लो. त्या उपरांत मंगळारा 2 एप्रिलाक करांजळेच्या एका सुपर मार्केटा लागसर एडन आणि जोशुआ हांचे मदीं परतून एकदा बाचाबाची जाल्ली. हाचो जाब विचारपा खातीर जोशुआन आपल्या इश्टाक घेवन कुजिरात बुधवारा आयिल्लो. ह्या वेळार तिगूय दुबावितांनी एडन आणि तांचो इश्ट जय कोहली, मयंक चव्हाण आणि चंद्रप्रकाश महावर हाका धक्काबुक्की केली. आज एक कुजिरा ह्या कॉम्प्लेक्स आसा थंय एक इन्सिडंट जालो आनी ताजे ते व्हायरल जाले खूब इन्सिडंटाचे की तातूंत भितर एक आमकां भुरगो दिसता की एक सुरी घेवन लिंगाणा घालता. 7:15 कोण तरी पुलीस थंय पावले तेन्ना लोक जमिल्ले आशिल्ले आनी द एक्यूज वर एब्सकॉन्डिंग. सो कंप्लेनंट नेमली एडन फेर्नांडीस, तालेगांव रावपी, हाजे कडेन जेन्ना विचारपूस केली ते पुलीस स्टेशनार घेवन आयले तेन्ना कळ्ळें की 3 जाण भुरगे, वन इज जकाउल्ला काझी कारंजळे रावपी, शोईब हसरत बेग आनी झेवियर फ्रांसीस जोशुआ, हे 3 जाण इनवॉल्व आसा म्हणून. आणि ड्युरींग इन्क्वायरी कंप्लेन आमी तांकां एग्जामीन करपाक लागले तेन्ना कळ्ळें की एडन आनी जोशुआ हे दोगांय एकमेकां वळखता की ते फुटबॉल खेळटाना एकमेकां वळखता आनी काल तांची तालेगांव ते मार्स म्हणून आसा सुपर मार्केट आसा थंय बाचाबाची जाल्ली आनी ताजी जाप विचारपा खातीर तो ह्या 3 जाणां घेवन थंय पाविल्लो. सो तातूंत भितर एडन म्हणटा जे स्कूलमेट्स आसात, कॉलेज मेट्स आसात, ते आयले आनी तांचे भितर चकमक जाली बारीकशी एकमेकां हें करून आनी हातूंत जकाउल्ला म्हणटा आपली सुरी घेवन तांच्या आंगार मारपा धांवलो बट ते कांय कारणान वार चुकयलो तांणी आनी हातूंत भितर जे एडनाचे जे फ्रेंड आसा तांकां जखम जाली. सो तांकां मेडिकलाक व्हेले आनी आमी केस रजिस्टर केली CR नंबर 24/24 अंडर सेक्शन 307, 504, 506 पार्ट 2 रेड विथ 34 IPC. आणि इमिडिएटली आमी सायंटिफीक मेथडीचो वापर करून एक्युजांक लोकेट केले आनी तांकां फोंड्या पाविल्ले. ते फोंड्या सावन तांकां ताब्यांत घेतले आनी तांकां रिसर तांची अरेस्ट केलेली आसा आनी फुडलें इन्वेस्टिगेशन अंडर द गायडन्स ऑफ PI आगासाईम पुलीस स्टेशन
सुलेखा जगरवाल आनी आमचो अनंत गांवकार. ही घडणूक पळोवन एडन हाचो इश्ट शिवेश नाईक तांची झगडी सोडोवपा खातीर गेल्लो. ह्या वेळार जयकुल्ला काझी हाणें ताकाय मारपेट केली. जयकुल्ला काझीन जय कोहली हाका जिवेशी मारपाच्या उद्देशान सुरी भायर काडली. ह्या घडणुकीचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जालो. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पणजेंतल्या स्मार्ट सिटीच्या कामांचो कृती अहवाल 12 तारखेर न्यायालयात सादर करतले, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिल्या. 31 मे मेरेन स्मार्ट सिटीचे काम पुराय जातले अशें सरकारान सांगिल्ले. पूण प्रत्यक्षात कितले काम पुराय जातले, खंयचे रस्ते येरादारी खातीर उक्ते करतले, धुल्ल प्रदूषण आनी येरादारीची गचमुड्डी हे विशीं 12 एप्रिलाक न्यायालयात कृती आराखडो सादर करतले अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान सांगले. 31 मार्च 31 मे मेरेन सगळे रस्ते पणजेचे फंक्शनल करतले म्हणून. आनी जी प्रिकॉशन आमी घेतात पळय पोल्युशनाक लागून, ट्रॅफिकाक लागून जावं आनी कितें इश्यूज आसा पळय त्या संबंदीत ते सगळे आमी कितें स्टेप्स घेतले आनी हाजे फुडें घेतले ह्या विशयीची म्हायती कोर्टाक आमी फुडल्या आठवड्यान दितले कोर्टाक. ते आमी कंप्लायन्सीस फायल करतले. ऑलरेडी आमी कोर्टान सांगलां की कितें स्टेप घेतल्या आनी कितें घेवपाचें आसा. पूण अजून मेरेन कितें जालां आनी कितें करपाचें आसा ते फुडें आमी आतां कंप्लायन्स रिपोर्ट फायल करतले. इन्स्पेक्शना संबंदी बेजिकली सेक्युरिटी मागीर ट्रॅफिक मागीर पोल्युशन ह्या 3 विशयाचेरूच डिस्कशन जालें आनी त्या विशयीची कोर्टाक आमी म्हायती दिली की कशे स्टेप घेता आमी. आनी मेन आमी कोर्टाक सांगलें की एकदां हो 31 मे मेरेन रस्तो जर कंप्लीट जालो, फंक्शनल जालो, मेजर वर्क कंप्लीट जालें की मागीर हे सगळे इश्यूज आसा पळय ते कमी जातले. प्लस आमी सांगलें की एक थोड्या दिसांनी थोडे रस्ते ओपन जातले. धुल्ल प्रदूषण, रस्तो सुरक्षा आणि येरादारी व्यवस्थेचेर याचिकादारांच्या वकिलांनी कोर्टात युक्तिवाद केले. दुसरे वटेन ह्या सगळ्या गजालींचेर 12 तारखेर कृती अहवाल सादर करतले म्हणून सरकारान सांगले. Matter was taken up today as petitioners have highlighted about 4 broad issues. First pertains to dust pollution and the measures that the authorities need to take to ensure that the pollution is to a great extent abated or brought within control. Second issue pertains to roadmap and timelines that need to be provided to the court so that one can enforce those timelines and make sure that authorities comply with the timelines for completion of the works. Third issue pertain to the aspect of traffic management and public safety. We have made some suggestions to the court and we've left to the court to take cognizance of the issues pertaining to traffic congestion in the city at various road networks. We've identified a few road networks. It's left to the court to pass appropriate orders. And the fourth issue was about public awareness. We've informed the court that every day brings new surprises and there is a requirement that the public are made aware on some public platform as to in what way the work is progressing, which roads will be closed, where the one-ways will be rerouted. And we've also identified the issue where in view of road closures, the residents are compelled to take a different route which may otherwise be one way. So all these factors have been placed before the court. पिटिशनां जी पणजेच्या सिटीजनांनी फायल केल्ली ती हियरिंगाक आयली. सो पिटिशनराच्या आदोगादांनी एक 2-3 इश्यूचेर सबमिशनां केली की फर्स्ट म्हणजे पोल्युशन मेजर्स, सेकंडली रिगार्डींग रोड सेफ्टी आनी ट्रॅफिक मॅनेजमेंट. त्या 3 इश्यूचेर सबमिशनां केली, थोडी सजेशनां केली आनी रेकमेंड केलें की थोड्या जाग्यांचेर जे मॉनिटरींग चालू आसा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें ते करचें म्हणून. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डानूय एक रिपोर्ट फायल केला जंय तेंच्यांनी जे लास्ट 4-5 दीस जे मॉनिटरींग केलें ते मॉनिटरिंगाचे रिपोर्ट सबमीट केला आनी बेसिकली 1-2 दिसांनी तेंच्यांनी सांगलां की लिमिट्साकून एक्सेस जाल्ले म्हणून, बट इट इज इन मॉडरेट दीस. सो ते मॉनिटरींग तेंचें चालू आसा. आमी पिटिशनरांनी एक 6 जागा सांगला जंय पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड शूड मॉनिटर करचें म्हणून की पोल्युशन जाता काय ना म्हणून. लर्नड ॲडव्होकेट जनरलान सबमिशन केला की बाय नेक्स्ट वीक ते कंप्लायन्स रिपोर्ट फायल करतले इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेजर्स जे तेंच्यांनी लास्ट ओकेजनार सांगिल्ले की घेतले म्हणून. आनी ते लास्ट ऑर्डरीन ऑनरेबल हायकोर्टाच्या ऑर्डरीन रेकॉर्ड केल्ले आसा. तेचेर कंप्लायन्स रिपोर्ट ते नेक्स्ट वीक मेरेन फायल करतले.
ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दाबोळी मतदारसंघात इलेक्शन ड्युटीचेर भरारी पथक म्हणून ड्युटीचेर असताना धाड घालतना 16 लाख रुपयाचो घोळ केल्ल्यान 2 सरकारी कर्मचाऱ्यांक निलंबित केले. मुरगांव पालिकेचो अनिरुद्ध पवार आणि वास्को 20 खात्याचे कनिष्ठ लिपीक नितेश नायक हांकां दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्या कडल्यान निलंबनाचे आदेश दिले. एक ब्रेकिंग न्यूज येयलेली आहा की जे 2 गव्हर्मेंट स्टाफ तांकां सस्पेंड केलेले आनी जो सस्पेंड करपा खातीर रिजन म्हणटा तो की खंय तरी तांकां इलेक्शन ड्युटेक घातलेले आनी इलेक्शन ड्युटेक घालतना ते खंय तरी फ्लायींग स्पॉटार आसले आनी ते फ्लायींग स्पॉटार आसतना तांकां तेंच्यांनी एक जाग्यार रेट मारली आनी ते रेटीन तांकां 16 लाख खंय तरी मेळ्ळे आनी ते 16 लाख ते गव्हर्मेंटाच्या तिजोरीन वचपाचें सोडून ते खंय तरी तेंच्यांनी आपल्या बोल्सान घातले अशें दिसता म्हणून खंय तरी आयज तांकां सस्पेंड केले आनी जे सस्पेंड केला तेंचें नांव आसा अनिरुद्ध पवार आनी तो एई आसा मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान आनी तसोच एक LDC स्टाफ जो पावर डिपार्टमेंट आसा तें नांव नितेश नायक आसा. हांकां दोगांयकूय सावथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान सस्पेंड केलेले आहा आनी अशें आमकां पळोवंक दिसता की खंय तरी जी मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिल आसा तेजे स्टाफ खंय नाल्यार खंय कितून नाल्यार कितून स्कॅमान केन्ना नाल्यार केन्ना कितून इनवॉल्व आसतात. जर अशें खंय तरी म्युनिसिपालिटीचे स्टाफ जर स्कॅमान इनवॉल्व आसा आनी तांकां खंय तरी हेजो फ्लायींग स्क्वॉड म्हणून घालता जाल्यार तुमी चिंतूंक शकता ते खंय तरी असली रेड पडली जाल्यार ते पयशे कशे भितर मारूंक शकता. ते वास्कोच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शुभम पिवळी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी तिसऱ्या टर्मात सगळ्यांक लायट फुकट दिवपाच्या केल्ल्या विधानाचेर लोकसभा वेंचणुके वेळार केल्लो राजकीय स्टंट असो आरोप काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कौठणकर हांणी केला. फाटल्या 10 वर्सां सावन लायटीच्या दरांत डबल टिब्बलीन वाड केल्ली आसा. देखून लोकांनी विचार करप भोव गरजेचें आसा अशें ताचें म्हणणें. स्मार्ट सिटीच्या कामांक लागून सर्वसामान्य लोकांक त्रास जालाच. ते भायर लोकांचे धंदेय बुडल्यात. ताका लागून पणजी महानगरपालिकेन घरपट्टी आणि व्यवसाय कर माफ करचो अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. नरेंद्र मोदीन काल एक नवी घोषणा केल्या ती म्हणल्यार तिसऱ्या आपल्या टप्प्यान तो म्हणटा की इलेक्ट्रिसिटी फ्री करपाचें ताचें धोरण आसा म्हणून लोकांनी फाटल्या 10 वर्सांचो ताचो कार्यकाळ पळोवचो BJPचो नरेंद्र मोदीचो. इलेक्ट्रिसिटी पर युनिट कितें रेट आसली आनी आज इलेक्ट्रिसिटी कितली म्हारग जाल्या हें हाजेर लोकांनी लक्ष दिवचें आनी बिलां कशी हजारांनी लोकांक वाडून येता तें पळोवचें. म्हाका दिसता BJPचें आनी मोदीचें जर मात सुद्दां इंटेंशन आसलें की फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिवची म्हणून जाल्यार रेटी स्लो कमी करतलो आसलो. त्यो रेटी तांच्यांनी 10 वर्सान वाडयत गेल्या आनी इतल्यो वाडयल्या की आज लोकांक आपले म्हयन्याचो खर्च कसो काडपाचो तो कळना. आनी अशा परिस्थितीन आतां इलेक्शना फुडल्यान आसून जर नरेंद्र मोदी लोकांक सांगता की आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळान आपूण रेट देंवयतलो म्हणून जाल्यार म्हाका दिसता हें बंडल हें सामकें वायट लायज आनी हें लोकांनी समजून घेवपाची गरज आसा. पणजे ज्युरिडिक्शनान तांच्या जे कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट्स आसा आनी जी घरां आसा फ्लॅट ओनर्स आसा तांचो हावस टॅक्स आनी जो कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंटाचो टॅक्स आसा तो 2 वर्सां खातीर वेव करचो इमिजिएटली आनी तो जो पर्यंत स्मार्ट सिटीची कामां कंप्लीट जायना आनी लोकांक रिलीफ मेळना तो पर्यंत तांचेर टॅक्स लागचो न्हय. म्हाका दिसता फक्त पार्किंग फीज आसा ती सस्पेंड करून लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे ना. लोकांक लाखांनी कोट्यांनी रुपयाचो धंदेकारांक लॉस जाला. लोकांचे धंदे बुडल्या. लोक ट्रॅव्हल करपाक सफर जाता हांगा. तांचो धंदो चलना. थोड्याचे धंदे तर 2-2 वर्सां एक्सेसूच ना दुकानांक आनी तांचे इतले हाल जाल्या. हे सगळ्यो गजाली लक्षांत घेवन आमी काँग्रेस पार्टी डिमांड करता स्ट्रॉंगली की 2 वर्सांचो तांचो कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंटाचो टॅक्स आनी त्याच प्रमाणे घरां फ्लॅटाचो रेजिडेन्शियल हावस टॅक्स जो आसा तो माफ करचो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून सर्वसामान्य लोकांक त्रास जालाच. ते भायर लोकांचे धंदे बुडल्यात. ताका लागून पणजे महानगरपालिकेन घरपट्टी आनी व्यवसाय कर माफ करचो अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. काल म्हाका दिसता आमी डिटेल्ड स्मार्ट सिटीचेर जो मॅस जाला ताचेर प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या आनी तेन्ना काही प्रश्न उपस्थित केले पत्रकारांनी की आमचे कॉर्पोरेटर आसा तांच्यांनी कितें तरी भुमिका घेतलेली काय म्हणून. हांवें थंय चड रिएक्शन दिवंक ना कित्याक म्हाकाय आमच्या कॉर्पोरेटरा कडेन डिटेल डिस्कस करपाक जाय आसलें. आमचे पक्षाचे कॉर्पोरेटर जे CCPन आसा तो एक जोयल आंध्रात तो आमचो यूथ काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष आसा. त्याच प्रमाणे सुरेन फुर्ताद आसा ताजी बायल आसा रूथ फुर्ताद ती कॉर्पोरेटर आसा. हांवें सुरेन फुर्तादा कडेन डिस्कशन केलें. तो आज हांगा पणजे लागीं ना पण टेलिफोनीक कन्वर्सेशन जालें आनी आमच्या कॉर्पोरेटर्सांनी 3 कॉर्पोरेटर्सांनी मल्टिपल टायम्स स्मार्ट सिटीचो इशू CCP मिटिंगेक रेज केला आनी इवन हांच्यांनी प्रोटेस्ट सुद्दां केला. जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेस कॉर्पोरेटरान थंय कांय करूंक ना हें म्हणप एक चुकीची गजाल. दुसरी गजाल म्हणल्यार आमी स्ट्रॉंगली डिमांड करता की पणजे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनान
पणजे ज्युरिडिक्शनान तांच्या जे कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट्स आसा आनी जी घरां आसा फ्लॅट ओनर्स आसा तांचो हावस टॅक्स आनी जो कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंटाचो टॅक्स आसा तो 2 वर्सां खातीर वेव करचो इमिजिएटली आनी तो जो पर्यंत स्मार्ट सिटीची कामां कंप्लीट जायना आनी लोकांक रिलीफ मेळना तो पर्यंत तांचेर टॅक्स लागचो न्हय. म्हाका दिसता फक्त पार्किंग फीज आसा ती सस्पेंड करून लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे ना. लोकांक लाखांनी कोट्यांनी रुपयाचो धंदेकारांक लॉस जाला, लोकांचे धंदे बुडल्या, लोक ट्रॅव्हल करपाक सफर जाता हांगा, तांचो धंदो चलना, थोड्यांचे धंदे तर 2-2 वर्सां एक्सेसूच ना दुकानांक आनी तांचे इतले हाल जाल्या. हे सगळ्यो गजाली लक्षांत घेवन आमी काँग्रेस पार्टी डिमांड करता स्ट्रॉंगली की 2 वर्सांचो तांचो कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंटाचो टॅक्स आनी त्याच प्रमाणे घरां फ्लॅटाचो रेजिडेन्शियल हावस टॅक्स जो आसा तो माफ करचो आनी स्मार्ट सिटीची कामां कंप्लीट जायना तो पर्यंत तो टॅक्स तांचेर लागचो न्हय. थँक्यू. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. गोंयाक तेंकून आशिल्लो सिंधुदुर्ग जिल्लो पर्यटकांक आकर्षित करता. याच सिंधुदुर्गांतल्या बांदा शारांतले हाय व्हॅली जंगल रिसॉर्ट इको पर्यटना खातीर सामके फामाद. सैमाच्या कोपांत रावपाची उमेद भागोवपी गोंयच्या पर्यटकां खातीर ही सुवात म्हणल्यार स्वर्गूच. दोळे दिपकावपी सुंदर सोबीत सैमाचो आनंद घेवपा बरोबरूच तुमकां हांगासर मालवणी तशेंच गोंयच्या खाणा जेवणाचोय आस्वाद घेवपाक मेळटलो. तुमची सुटी सामकी बरी जावपा खातीर ही सुवात तुमचे खातीर सामकी परफेक्ट जावन आसा. 5/4 शेत, गोरवां तशेंच पोशिल्ल्यो कोंबयोय तुमकां हांगासर पळोवपाक मेळटल्यो. सैमाच्या कोपांतल्यो यादी राखून दवरपा खातीर आयजूच रूम बूक करात. पत्तो हाय व्हॅली जंगल रिसॉर्ट आनी रेस्टॉरंट्स, दोडामार्ग रस्त्याचेर, रामाच्या देवळा लागीं. फोन नंबर 8975549857 आनी 8080626082. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. अगदी लहानपणापासून गोमंतक या वर्तमानपत्रावर अगदी मनापासून प्रेम करतोय. काणकोण येथे माझा जन्म आणि लहानपणी आमच्याकडे गोमंतक वर्तमानपत्र घरी यायचे.